मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आविसूर 13 वोळ 1 ते 23. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सरशे आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वंपूंक गेलो. वमताना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. आनी दुसरे कोडपी जमनीर पडले. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची कोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें खरें, पूण वत येतूच करपलें आनी पाळा ना जावन सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. हेर बोरे जमनीर पडले आनी पीक जाले. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांनी आयकुचें. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतिपाळ केलो, कित्याक सोर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनिकूय दितलो आनी ताचें माप बरोवन वतलें, पूण ना तांकां आसा ते पर्यान तांचे कडले देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकुनूय तांकां आयकना आनी समजयना. इजायसान अशें आदींच सांगलोलें तें तांचे सवे पाळोन येता. आयकून तुमकां कांय समजचें ना, पळोवन तुमकां कांय दिसचें ना. कित्याक ह्या लोकांचे कालीज जोड निबर जाला, तांचे कान बेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलोले आसात. ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळटलें, मोनान तांकां समजतलें आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांव तांकां बरी करी. पूण नीट पळयतले तुमचे दोळे आनी सारके आयकतले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी 2 वंत मनशां आशेलीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय तीं आशेलीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. वोंप्याची वेपार तुमी तर आयकल्या. राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजनात ती वाटेर वंपलोल्या बिया सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजांत वंपलोलें तें काडून व्हरता. कोडबी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकतात आनी रोखडींच तें उर्बेन मानून घेतात तीं मनशां, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात आनी ती थोडोच वेळ तीर उरतात. त्या उतराक लागून उपद्रे आनी दुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोखडोच हालता. कांट्यांनी वंपलोलें बी उतर आयकतात तीं मनशां, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बोरे जमनीर वंपलां तें उतर आयकतात आनी समजतात तीं मनशां. हीं पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.